वेल्ला काणके हांगासर 11 केव्हीए अंडरग्राउंड केबलिंग कामाचो थळावी आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ज्या ज्या सुवातेर रस्त्या सुवातीक जागो आसा थंय रस्तो फोडिनासतना रस्त्या कुशीक खडून अंडरग्राउंड केबलिंग करचें म्हण आमदार डिलायलान मागणी केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयजच्या ह्या अंडरग्राउंड केबलिंगच्या ह्या इनॉग्रेशन सोहळ्यान हांव तुमचें स्वागत करता. तेन्ना आमच्या ह्या इनॉग्रेशन प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आसा आमचे शिवोले मतदारसंघाची MLA मिसेस डिलायला मायकल लोबो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच दिगंबर कलाकोटकर, आमचे एक्स सरपंच आनी आतांचे पंच मेंबर वासुदेव कोरगांवकर, आमचे BJP प्रेसिडेंट शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीचे मोहन दाबाळे, आमचे पंच मेंबर अशोक आद्येकर, मागीर विश्वास आद्येकर, निकोल मार्केस आनी दीपाली बिचोलकर आनी हांगासर सगळे हाजीर आशिल्ले आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे इंजिनियर्स, प्रेस आनी एक ग्रामस्थ. हे आतां वेल्ला काणका पंचायतीन ह्या ज्युरिडिक्शनान ह्या आतां अंडरग्राउंड केबलिंग स्टार्ट जाता तेन्ना म्हाजी सगळ्यां कडेन म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरां कडेन मागणी आसा की एकदां हें स्टार्ट जालें की तेंच्यांनी एक लायनमॅन आसता PWDचो तो पयलींच तेंच्यांनी एक अपॉयंट करपाचो, म्हणजे हेजें सुपरविजन करता जेन्ना डिगींग करता रस्त्याचें तेन्ना. आनी तुमच्या ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरी दीस आवडटा. आयज टुडे वी आर इनॉग्रेटिंग द अंडरग्राउंड केबलिंग 11 KVA in वेल्ला काणका पंचायत jurisdiction, and we have in our midst by आमचे आरती चारिया सरपंच, डेप्युटी सरपंच, all the ward members, आमचो बाब सुभाष पार्सेकर, सगळे आमचे ग्रामस्थ प्रेस मिडिया. सांगला त्या प्रमाणे आमचे आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें द हाय टेंशन लायन चालू आहा. आमच्या शिवोली मार्ना विलेज पंचायत एरिया आख्खे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले आहा एक्सेप्ट फॉर दॅट मदले बाट वीच फॉल्स अंडर ऑशेल फिडर त्या हितून पडटा. मागीर आमचे अंजुना आमचो आख्खो कोस्टल बेल्ट अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले आहा. आसगांव चालू आहा आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें. आनी आयच्या दिसा आमी वेल्ला काणका अंडरग्राउंड केबलिंग चालू करतात. फकत रिक्वेस्ट आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक बाय सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे की जे सुवातेर जे सुवातेर रस्त्याच्या सायडीक जागो आहा ते रस्तो फोडूंक दिनाका. लेट इट गो बियॉन्ड दॅट. एन जाता तितले HDD मेथड फॉलो अप करा सो दॅट रस्ते आमचे बरे आहा ते आनी पाड जावंक फावना. एन आनी एकटो PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचो एकटो मनीस आख्खो वगत आसूंक जाय. कित्याक ती पायपां अंडरग्राउंड ड्रिलींग जाता तेन्ना लोकांची उदकाची पायपां फुटतात. सो एकटो मनीस ऑल द टायम हॅज टू बी प्रेझंट. कित्याक शिवोली हो प्रॉब्लम जाल्लो आनी हो प्रॉब्लम दुसऱ्या सुवातेर जावंक फावना. मागीर ते पायप फुटता एक दीस मागीर ते थंयसरूच उरता, दुसऱ्या दिसा कोण येता आनी ऑल द टायम आय नीड वन प्लंबर टू बी प्रेझंट. आनी हे वॉर्ड मेंबरांनी हेचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय की सारकें करतात. कित्याक उदक खूब फावटी पयलां आमी अंडरग्राउंड ड्रिलींग करता तेन्ना HDD मेथड भितर उदक फुटलेलें आसता, आय मीन पायपलायन. सो पायपलायन खरें फुटल्या जाल्यार सांगचें तांकां येवन सांगचें आमचे हे प्लंबराक की बाबा सारकें कर म्हणून. लोकांक सांगता आमच्या वेल्ला काणका लोकांक जे सुवातेर अंडरग्राउंड केबलिंग आहा आनी तुमकां त्या दिसा दिसलें तुमकां नो कमी येता सो प्लीज त्याच दिसा रिपोर्ट करात. ते तुमचे पायप केन्ना केन्ना जाता तल्ल्यो खबरो पायप फुटता भितर मदें हें जाता. सो लोकांचें कॉपरेशन हें जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट वर्क करतात वाड्यांनी गांवांनी लोकांचें कॉपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एंड आय रियली थँक बाब JE बाब सुदीन धवलीकर एंड चीफ मिनिस्टर
Pramod Sawantji for blessing our Shioli constituency with all the development works. Thank you very much. आणि जे कितें मॅडम डेव्हलपमेंट करता आणि हे आमचे ते माध्यमांतून प्रसार जाता आणि खरेंच मॅडमीचे एप्रिशिएट आणि अभिनंदन करता तितके कमी. मॅडम ही आमकां डिलाला लोबो ही आमकां शिवोले मतदारसंघात आमकां आमदार गावल्ली आसा. हांव तेजें आनी एकदां लोकांच्या वतीन अभिनंदन करता.